येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपुराचे हेडलाईन्स। राज्यात पावसान धरला नेट, रस्त्यावयल्यान व्हांवपाक लागल्यात व्हाळ। मडगाव काणकोण जोडपी रस्ते गेल्यात उदकापोंदाक। दिवचलच्या रस्तो रुंदीकरणाक ट्रान्सफॉर्मराची आडखळ। शांतादुर्गा हायस्कुला कडल्या पुतळ्याच्या चौथऱ्यार लोक ठोकपाक लागल्यात गाडयो। आमदार म्हणटा वेगळेच काडटले मार्ग। मंगळार आणि बिरेस्तारा गोंयांत घालून घेतले पावसान। या सप्तकातय घसघसतलो, देखून हवामान खात्यान रेड अलर्ट केला जारी। आणि आता इच्छो कोकणी खबरो विस्तारान। राज्यात आता पावसान बरोच नेट धरला। शारातले रस्ते तसेच गांवगिऱ्या वाठारातले रस्ते उदकापोंदाक गेल्ले दिश्टी पडटात, जाका लागून वाठारातल्या लोकांक तसेच येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला। पळोवया काणकोण तालुक्यातलो चापोली वाठार आणि मडगाव ते काणकोणचो मार्ग जोडपी गुळे वाठारातले रस्ते कशे उदकापोंदाक गेल्यात ते पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट। आमचे सद्याक आसा ते गोंयाक डबल इंजिन सरकार आणि डबल इंजिन सरकार आसा ते डबल पद्धतीन काम करता। तुम्ही जर काणकोणातल्या चापोले ह्या गांवांत जर येले जाल्यार हो चापोलेचो रस्तो तांचो डबल फॉर्मेटान काम करता। म्हणजे हो एक फॉर्मेट म्हणजे होळ आणि दुसरो फॉर्मेट म्हणजे रस्तो, अशें हे डबल इंजिन सरकाराचे डबल कारस्थान। ह्या रस्त्याचेर पळयात, हांगासर फजिती अशी आसा की जे भायले उदक व्हांवन येताले एका गटारांतले आणि त्याच बरोबर व्हळांतले उदक हे ते ज्या वाटेन येवपाक जाय आशिल्लें आणि ज्या फ्लोन वचपाक जाय आशिल्लें ती थंयसर मूस दिश्टी पडटा, त्या मुशींतल्यान वचपाक जाय आशिल्लें ते थंयसर वचना, उलट ते सगळे रस्त्यार येता आणि रस्त्यार हो एक एकंदरीत पूर्णपणे पळयलो जाल्यार होळ तयार जाला। हो इतलो होळ तयार जाला की हांगासर सद्याक आतां हाफ मिटराच्या आसपास इतले हायट हे उदक आसा। त्याच बरोबर ह्या उदकाची स्पीड इतली आसा की हांगासरल्यान चलत येवप तर शक्यच ना। कांय जाणांच्या हांगासरल्यान काल साकून आयज पर्यंत वयता पर्यंत कितलेशेच थंय टू व्हिलर जे नॉन गियर गाडी आशिल्ल्यो त्यो हांगासर बंद पडल्यो। बऱ्याचशा जाणां हांगासर पावल्या उपरांत गाडी चलोवप शक्य जालें ना, तांच्यांनी गाडी हातां घेवन धुकळीत ते गेले आणि काल साकून हे सिच्युएशन आसा। हांगासरली जी आमची रस्त्याची ऑथॉरिटी आसा तेका हांगासर रस्तो आसा म्हणून हे खबर आसा काय कितें, हो मोठो प्रश्न। खरें म्हळ्यार अशें सिच्युएशन जाता तेन्ना त्या वेळाचेर तांच्यांनी हांगासर सायटीर येवपाक जाय आणि प्रॉब्लेम कित्याक जाता, कसो जाता आणि कितलो मोठो प्रॉब्लेम आसा ह्या प्रॉब्लेमाची एकंदरीत तांकां म्हायती मेळटा। पूण दुर्दैव अशें की आमची हायवे ऑथॉरिटी आसा किंवा रोडाची ऑथॉरिटी जी आसा ती सामकी सुशेगाद न्हिदला आणि ताका लागून हे अशे तरेचे प्रॉब्लेम हे वाडत चल्ला। दुसऱ्या वटेन सरकार म्हणटा डबल इंजीन हे कितें करपाक हे आतां लोकांक तेंच्यांनी क्लियर करचें पडटलें, कारण तांचे जे डबल इंजिनाचो पावर हांगासर डबल फॉर्मेटान वर्कआउट जाताना दिसता। एक म्हळ्यार रस्तो आनी होळ हे डबल फॉर्मेटाची कामां ही सद्या डबल इंजिनाच्या सरकाराक काणकोणाक पळोवपाक मेळटा। खास करून हो गुळे हांगासरल्यान चापोलेच्या डॅमार गेल्लो रस्तो अशा सिच्युएशनान पूर्णपणे भरला। सद्याक जो काणकोणांतल्या मडगांव वचपाचो रस्तो आसा आणि ह्या रस्त्याच्या सायडीन जर आमी पळयलें जाल्यार हो रस्तो सामको डेंजर आसाच आणि त्याच बरोबर जो करमल घाट आसा हो मरण घाटाच्या नांवान पूर्णपणे फामाद जाल्लो आसा। सद्या हांगासर परिस्थिती अशी आसा, ह्या गुळे गांवांक आयज एक होळ जो आसा कंप्लीटपणे रस्त्या वयल्यान व्हांवता। हांगासर इतलें उदक स्पिडीन येता की टू व्हिलरां वचपाक गाडी सामकी म्हळ्यार सामकी डेंजर सिच्युएशन आसा। जर हांगा चुकून जर कोणालो एक्सिडेंट जालो किंवा एखादी गाडी आडपडली जाल्यार टोटल तो व्हांवन सकयल वचपाचो इतलो धर्तेचेर आसा। खरें म्हणल्यार जे हायवे ऑथॉरिटी आसा आमचे, त्या हायवे ऑथॉरिटीन अशा तरेच्या सिच्युएशनाच्या वेळार हांगासर येवपाक जाय आशिल्लें आणि हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा, कसो प्रॉब्लेम आसा हे सगळें जाणून घेवन ताका योग्य पद्दतीन ट्रिटमेंट करपाक जाय आशिल्लें। पूण आमचे हायवे ऑथॉरिटी ते पूर्णपणे सुशेगादच आसा। सद्या हांगासर इतली गंभीर परिस्थिती पावस जसो वाडटा तशें हांगासरलो उदकाचो फ्लो वाडटा। आतां काल साकून हांगासर जो कंपल्सरी सामको धो पावस हांगासर पडटा आणि उदकाचो फ्लो सामको वाडत चल्ला। एका सायडीन रेन वॉटर जाल्यार दुसऱ्या सायडीन बऱ्याचशा कडेन झरे सुद्दां आतां सुरू जाल्या आणि ताका लागून जे वयल्यान डोंगरा वयल्यान उदक व्हांवपाचें आसा तें उदक इतलें वाडत चल्लां की धाकट्या व्हळाक सुद्दां आतां व्हडल्या व्हडल्या व्हळाचें स्वरूप आयलां। ह्या स्वरूपाचें सिच्युएशन जर पळयलें
जाल्यार हांगासरल्यान गाडी चलोवपाची लायकी ना, हांगासरल्यान केन्ना कोण कसो पडटलो हाजी सुद्दां मानसिकाय ना. सध्या पळयात हांगासरलें सिच्युएशन कितें आसा तें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. सरकार उदरगतीचे दोल वाजयता खरे, पूण हे उदरगतीचो दर्जो पावसान एक्सपोज केला. पेडणेचे पायलट सरकारान दिल्ली आश्वासनां केन्ना जाग्यार घालता हाजी वाट पळयतात. ह्या वाठारांतल्या पायलटांच्या शेळींची अवतिकाय जाल्या. थळावो आमदार येता वता पायलटांची हालत पळयता, पूण तो मुद्दम जावन आडनदर करता काय कितें? समाज वावुरपी उमेश तळवणेकारान प्रस्न पडला. पेडण्यातले पायलट आसा हे आता मोदी सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जाल्यार आयची परिस्थिती पळयात. हांव तेंच्या वांगडा आयज शेडून उबो आसा. धड एक पत्र आहा तोय बी सारको ना. आणि प्रत्येक आमदारान ह्या पेडणे तालुक्याक मुख्यमंत्री दिलो, उपमुख्यमंत्री दिलो सरकारान, पण हे सादे जे समस्या जे ग्रामीण भागातल्या लोकांच्यो ते समस्या सुद्दां सोडोवपाक सरकाराक शक्य जाले ना. आयज गेल्या हेका आमचो जो आमदार आता स्थानिक आसा, पयलींच्या आमदारांचे हांव घेवनूच बसना कित्याक तेंच्या कडल्यान अपेक्षाच नसल्यो, पण तो आमदार स्वता म्हाज्या वांगडा भोंवन सुद्दां ह्या बस स्टँडाचेर ह्या स्टँडाचेर पायलटांक आमी खूबदां विजीट दिल्यात की तेणी सांगलेले आपुणाक तुमी संदी दियात, आपूण तुमचे शेतीचे काम जातकूनच करतलो म्हणून. पण आयज आमदार जावन वर्ष उलाटले तरी आमदाराक हे 100 फावटी ह्या वटेन येता वयता. ह्या पायलटांची दशा दिसना काय? तेंच्यांनी डिजिटल करचें, पण ह्या गरीब एक्चुअली ह्या पायलटांक सरकारान कितें तरी म्हयन्याक मानधन दिवपाची गरज आसा. तेंचो धंदो पयलो जाल्यार ते पोट सुद्दां भरूं शकना, पण तो धंदोय ते सोडूं शकना कित्याक बारीक सारीक ते रिणांनी आसा म्हणून. पण सरकारान असल्या घटकांक विनाकारण करोडांनी पयसो विनाकारण डेव्हलपिंग करपाच्या नांवार पिड्ड्यार करच्या पेक्षा ह्या पायलटांक कितें तरी अनुदान सरकारान जाहीर करपाचें अशें हांव मागणी करतां. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. अस्नोडा दिवचल मजगती रस्तो रुंदीकरण आणि ब्युटिफिकेशनाचे काम चल्ला. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुला लागसार ट्रान्सफॉर्मर रुंदीकरणाक आडमेळी हाडपाक शकता. तशेंच ताका लागून रस्त्यार मदींच आशिल्ल्या पुतळ्याच्या चौथऱ्यार लोक गाडयो ठोकपाक लागल्यात. देखून हो ट्रान्सफॉर्मर काडपाचो विचार चल्ला. दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन मिडियाक सांगले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आता ब्युटिफिकेशन म्हणटा भितरचें, तशेंच वायशे टू बस स्टँड हे बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसा. आनी 2018 जे सर्कल आसलें भितरचें एक फावंटन आसलो त्या जाग्यार, आनी थंय मागीर 2018 थंयसर एक शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसयलो. पूण जो पुतळो आसा तेजेर बसयला तो सारको आसा, पूण जे सायडीक वायडनींग बी जावपाचें आसलें रस्त्याचें ते कांयच जावना. तेन्नाचे तत्कालीन आमचे MLA नरेश सावळ यांनी सुद्दां ताजेर म्हणजे हें केल्लें की हो पुतळो ह्या जाग्यार बसोवप हें सारकें न्ही म्हणून, की लोकांकूय त्रास जातलो. जे व्हडल्यो गाडयो येता, ट्रॉलर्स बी येता, ताका ऑब्स्ट्रक्शन जातलें म्हणून. पूण तेंच घडटा सद्या. जे चौथारो आसा त्या पुतळ्याचो ताका सगळे डॅश करून वयता. आतां पर्यंत सादारण 15-20 फावटी तरी हे जे सायडीचे जे चौथारो आसा तो मोडलेलो आसा. कारण की जे व्हडल्यो गाडयो येता तांकां टर्न येना थंयसर, आनी थंयसर येरादारी खूब आसता मोठ्या प्रमाणात. दिसाचे येना, पूण ते रातचे व्हडले ट्रक येता तांकां तो टर्नूच येना. आयज आमचे प्रेजेंट जे आमचे हे आसा MLA तशेंच चेअरपर्सन हांणी तेजी पाहणी केली आनी वायडनींग करपाचो प्रस्ताव त्यांनी घातला. पयलींच जाल्लो तो प्रस्ताव, पूण तेजो आतां पर्यंत 2018 आयज 23 आसा, पूण अजून पर्यंत कांयच करूंक ना. 10-20 फावटी तो चौथारो मोडलेलो आसा. तो वाडपाक जाय. खुबशे एक्सिडेंट तेन्ना जाताले, मागीर थंयसर सिग्नल घालून तेजें प्रमाण कमी जालें, म्हणजे एक्सिडेंट थंय जावपाचें प्रमाण कमी जालें. पूण हे जे चौथारो आसा मोडपाचें प्रमाण कमी जावंक ना. 20-20 फावटी तो मोडलेलो आसा आतां पर्यंत. हेजेर आतां जे आयज पाहणी जाली तातूंत आमदारान बी ठरयलां की जे ट्रान्सफॉर्मर आसा एका जाग्यार तो थोडो फुडें व्हरून
जागो आसा थंयसर हें करचें रस्तो वायडनींग जावपाचें तेंच्यांनी प्रस्ताव घातला. तो जालो जाल्यार ह्या जाग्या वयलो खुबसो हें कमी जातलो, जो चवतारो आसा तो मोडपाचें प्रमाण कमी जातलें आनी जे व्हडल्यो गाडी आसा तांकां बऱ्यापैकी सुविधा जातली वचपाक. कडेन आसा शांतादुर्गा सर्कला कडेन हांगाचो आमचो जो मेन इशू आसा तो तुमी ट्रान्सफॉर्मर पळयल्यात तो खूब रस्त्याच्या कुशीक आसा आनी परत पळयल्यात आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा ताच्या बॉर्डरीक हे गाडये लागून कितलेशेच फावटी एक्सिडेंट जाता आनी तशें जाल्यार म्हाळशेच्यान हांगा हें वायडनींग आनी ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा. समो एक्विजिशन आमी जागा केल्ली आसा पूण सायटीक आमच्या शेजाऱ्यांची जागा आसा सो ताच्या खातीर समो हे मातशें डिले जाता. सो आज आमी पर्सनल विजीट दवरला. आमच्या बरोबर आमचो CP आसा कुंदन फळारी आसा, आमचो ZP आसा प्रदीप रेवडकर, आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा इलेक्ट्रिसिटी मुद्रास आसा, आमच्या म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर आसात, आतां PWDचो इंजिनियर येतलो. सो आमी कसो तरी तोडगो काडून हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की आमचे जे शेजारी हे आसा म्हणजे आय विभाग की तांच्यांनी आमकां मातशें कॉपरेट करचें. ते खूब बरे भाशेन आमचे लोक आमकां कॉपरेट करता पूण आनी कॉपरेट करचें त्याच्यामुळे आमी बेगींतल्या बेगीन हें वायडनींग करून आमकां हो ट्रान्सफॉर्मर आसा हो शिफ्ट करपाक जाय. त्याच्यामुळे ही जी सर्कल एरिया आसा ही एरिया व्हडली जावपाक जाय आनी परत जे एक्सिडंट जातात ते अवॉयड जावपाक जाय. हांगाचें मातशें कंजेशन कमी जावपाक जाय आनी डेफिनेटली बिचोली ही ब्युटिफाय जावपाक जाय. थँक्यू. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. डबल ट्रेकिंगाचे सायड इफेक्ट पावसात दिसपाक लागल्यात. वेळसावचे लोक अजूनय डबल ट्रेकिंगाच्या हेताचेर दुबाव धरून आसात. शेतकारांकय आडमेळी आयल्यात. हे फाटभुंयेर पंचायत आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मेळून सायटीचेर भोंवून पळोवणी केली. वेळसाव डबल ट्रेकिंगाचे काम चल्ला, थंय उदक आडावन उरला, जाका लागून शेतकारांच्यो हुयेली पडल्यात. तांणी सरपंचाक गाराणे घातले. सरपंच उपसरपंचान रेल्वे अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली. आदी ऐकुया सरपंच आनी उपसरपंचाचे म्हणणे. The water is getting blocked everywhere where they have to open out and make a way for the water to go. And these are the objections the people have raised. So I feel they should consider all these things. The approach road over here is not proper, right? So I feel they should look into this matter and solve it for the people. As a sarpanch, it's my duty to get the objection raised by people to them, right? सो लोकांक फार्मर सांगून फार्मिंग करपाक मेळना. Yeah, that is what the farmers are also telling. 2 farmers were there along with us and they said they could not do the transplanting of their fields because of the water that is got accumulated there. आज आमची BDC ची आमची मिटींग आसली आनी आमचे जायते प्रोपोजल आमी तेंचे आयले आमच्या पंचायतान आमचे विलेजीस डेव्हलपमेंट काम आसलें तें आमी तेंकां गायले थोडे गायली सरपंचान आनी तेमी ते एका प्रोपोजल एका एग्री जाले आनी तशेंच आमची उदक फ्लो जावपाक मातशें कितें आमचे फार्मर्सांचे मातशें इश्यू जाल्लो शेत बी लायपाक जायना न्हू ताका लागून आमी ती सायड इन्स्पेक्शन करपा येयले पळोवपा येयले आनी आमी पयलीं ती सायडी बी झाडां कितें येयली आनी ती मातशें काडपाक लायली तेंकां आनी तेमी आतां कंटिन्यू रेनफॉल पास आहा ताका लागून मातशें ताका लागून बोरें लागल तें आनी एक आमची सायडीन झाड बी आहा ती काडून दिवपाचें हें जालें. रेल्वेचो संबंधित अधिकारी सांगता, लोक म्हणटात तसो गंभीर विषय ना, पूण लोकांच्यो मागण्यो मानून घेत त्यो जाग्यार घालतले. ऐकात सचिन कुमाराक. ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है ब्रिज, उसके रिगार्डिंग बोल रहे थे लोग यहाँ पानी यहाँ जमा हो रही है, मतलब फ्लडिंग टाइप से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे ब्रिज का जो साइज है सेम है बिल्कुल और उसकी वजह से कुछ भी इफेक्टेड नहीं हो रही है. प्रेसिपिटेशन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लडिंग हो रही है यहाँ इस एरिया में. सो आप अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए तो आप ले लोगे. अगर कुछ इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड, इफ इट इज हैपन बिकॉज ऑफ अस, वी विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर फॉर दैट. रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावचे आदी लोकांक सांगिल्ले वेगळे. आता हेत वेगळो दवरून काम चल्ला हो थळाव्यांचो आरोप अजूनही चल्ला. ऐकात थळाव्यांक. We were against the manner in which the double track was being laid. To start with, the double track was sanctioned in 2011, essentially for transportation of iron ore. That is there in the project report, nobody can deny it. We started the double track again in the year 2020. And when we inquired as to what precautions are being taken and for what purpose, we came to know it was for coal and
the precautions that were required for handling of coal were not being taken. So that is what we are insisting on. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आणि संगीता ओली. परतून व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तारवट्या खातीरची स्कीम ही शासना खातीर आसतली अशें विधानसभेत उतर दिवनय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे स्किमीची व्हॅलिडिटी फकत 3 वर्सांचेर हाडल्या. मुख्यमंत्र्यान तारवट्या कडेन राजकारण करचें न्हय, घेतिल्ल्या निर्णयाचो परत विचार करचो. GSAI म्हटल्यार गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडियन गोवा सरकारा कडेन मागला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयच्या तारवटी खातीर गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम फॉर सी फेरर्स नावाची स्कीम तयार केल्ली. ती 5 वर्सां खातीर आसली. उपरांत तातूंत बदल करत गेले. आतांच्या मुख्यमंत्र्यान ती 3 वर्सां खातीर म्हण नोटिफिकेशन काडलां. ताचेर फेरविचार करचो अशें तारवट्यांनी मागलां. जी आमगेली तारवट्याली जी स्कीम आसली गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम फॉर सी फेरर्स ती पळय 30,000 नोटिफिकेशन येयला आनी तेजे तेणी फकत व्हॅलिडिटी 3 years दवरल्या. सो जेन्ना आमकां चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणजे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हेजेर एश्युरन्स दिले इन फ्रंट ऑफ ऑल द MLAs आनी आख्ख्या गोंयकार हे पळयताले. सो ती स्कीम आहा ती आमगेली पर्मनंट करता म्हणून, पूण आयज ती ताणें व्हॅलिडिटी फॉर 3 years म्हण दिल्या. कितून तेम देखो आमगे तारवटी रस्त्यार येतले. फॉर सो मेनी years आमी स्किमी लागून झगडटाय. And it was late Manohar Parrikar who has introduced this scheme. And then I ती फकत 5 years दवरली. मागीर हांकां पोतून 6 months दवरले, पोतून 6 months आनी आतां पोतून 3 years. सो आज आमगे तारवटी बाय जे रिटायर्ड दे ऑल्सो द सिनियर सिटीजन तांकां रस्त्यार हाडपा जाय. I request Dr. Pramod Sawant, please do not destroy our trust. We hope he will keep his word which he had given in the house in the presence of 40 MLAs and reconsider the notification and make this scheme permanent. परत आज सीएमान सांगपा तें आमगेलो वेन्सी सांगता की सीएमान 3 वर्सां वाडयली म्हणून. अरे आम तेका सांगताय तूं पर्मनंट मागलोली ते कडेन कितू पाडटो ते कडेन हें करतलो एक्सेप्ट करतलो टेम्पररी आहा ती. आमकां सीफेरांक फटयनाकाय. आमी भुरगीं न्हय, आमी फाटल्या 10 वर्सां सुमार हे स्किमीक पर्मनंट करची म्हूण झगडटाय. सो सीएमाक सांगता हो इश्यू आहा तो पॉलिटिसायज करूं नाका. आमकां कितें आहा तें आमकां फाव कर. आमकां मागता आमगे डिमांड आहा ही पर्मनंट करची म्हूण पर्मनंट कर. आनी नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शना पासून रावूं नाका. 3 वर्सां म्हणलें जाल्यार तुम परतून आमकां हें लॉलीपॉप इश्टताय तोंडान. सो हांव मागोता रिकन्सिडर करचें तुगेलें डिसिजन आहा तें आनी ताबड तूं जाता तितून बेगीन ही पर्मनंट करची आनी आमगेले रिटायर्ड सीफेर राय तांकां एक रिलीफ दिवचो. हे स्किमीचो लाव फकत 30,000 तारवटी पुरतोच मर्यादीत दवरला. ही फ्रेम काडून उडोवची. कित्याक तर कितलेशेच वर्सां सावन आनी कितलेशेच लोक हे येवजणेची वाट पळयतात. तांचेर अन्याय करचो न्हू अशें तांचें म्हणणें. तेच भाशेन तेणी बेनिफिशरी आहा तांकां फकत 3,000 बेनिफिशरी तेणी एप्लिकेबल म्हूण दिला. सो एट प्रेझेंट फकत 2,450 तारवटी ही स्कीम घेताय. सो रिमेनिंग फकत 550 जे एडिशनल न्यू एप्लिकेंटान अप्लाय करूं जाता ती. सो देर आर मोर देन 550 तारवटी जे भाव आहाय वो विडोस आहाय who are waiting from 2018 to apply this scheme. So हें तेणी जस्ट ब्रॅकेट दवरला ते 3,000 तेणी ओपन करचे. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकर आनी ओमकार देशप्रभू. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान सेंट एंथनीस क्लब कोलवाचेर अजापीत करपी ट्रायब्रेकरा 6-4 अशें जैत जोडले. बाणावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट खेळामळार यंग स्ट्रायकर्स बाणावलेन घडोवन हाडिल्ले जाजू मेमोरियल ट्रॉफीच्या क्वॉर्टर फायनलीत ताणें सुवात मेळयली. सेंट एंथनीज क्लब कोलवान संदीचो फायदो घेतलो आनी गोल मारलो, तर नावेली स्पोर्टिंग क्लबान खरसानेन झूज दिली.
आपली पेनल्टी यशस्वीपणान रूपांतरीत करताना नावेली स्पोर्टिंग क्लबान संयम आनी बारीकसाण दाखयली. सेंट एंथनीज क्लब कोलवान तांकां जाप दितना रॉनी फर्नांडीस, रिस्टन गोम्स आनी कबीर खानान गोल मारले. पूण नावेली स्पोर्टिंग क्लबा विरोधात जैत मेळोवपाक तांकां जालें ना. पळयात रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. मंगळारा आणि बिरेस्तारा पुराय राज्यात घसघशीत पावस पडलो. या सप्तकातही तो घसघसतलो अशें IMDन सांगला. देखून या काळा खातीर हवामान विभागान रेड अलर्ट जारी केला. फकत पावस न्हय, फुडले कांय दीस वारोय नेटान गळटलो. प्रवास करप सामके धोक्याचे थारू येता. प्रवाशांनी जतनाय घेवचो सल्लो IMDन दिला. बेरेस्तारा चढावत तापमान 28 आणि उणे तापमान 23 डिग्री सेल्सियस उरतले असो अदमास विभागान उक्तायला. ह्या सप्तकात घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. पावस आणि खर वाऱ्याची शिटकावणी. बेरेस्तारा चढात चढ आणि उण्यात उणे तापमान 28 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. 9 तारखेमेरेन बोट धन्यांक खर लारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.